फिफा अंडर 17 वुमन्स वर्ल्ड कप सर्तीचे उक्तावण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी काल जाले। फुटबॉलाचेर किक मारून ह्या सर्तीचे ताणें उक्तावण केलें। ह्या वेळार खेळा मंत्री गोविंद गावडे हाजीर आशिल्ले। ही कार्यावळ ताळगांवां श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर जाली। देशांतली पयली फुटबॉल सर्त गोंयांत 1923 वर्सा ब्रिटीश वर्सीस पोर्तुगीज ह्या टिमी मदीं जाल्ली। ताच्या उपरांत गोंयांत फुटबॉल हो रुजलो। आयच्या खिणाक गांवागांवांत फुटबॉल खेळपी खेळगडे तयार जाल्यात। गोंया खातीर फुटबॉल काय नवो न्हू अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। 11 ते 30 ऑक्टोबर मेरेन ही सर्त फातोर्डा नेहरू स्टेडियमाचेर जातली। ह्या काळात 16 मॅची जातल्यो। The official kickoff ceremony has just begun. Let's make some huge round of applause for the captains of these two teams, the CM and SM. गोष्ट आजच्या युवा तरणाट्याक सारी गोष्ट सांगता, वेदर आय कॅन डू इट और आय एम गोइंग टू डू इट, ह्यो दोन फ्रेजीस आसात। खंयची फ्रेज चूज करपाची ही तुमचेर आसात। आय थिंक यू आर गोइंग टू गो फॉर द सेकंड फ्रेज, येस आय एम गोइंग टू डू इट। हे स्वप्न घेऊन मुखार वचपाची गरज आसा। त्या खातीर अडथळे आसतलेत, त्या खातीर कितें तरी ट्रेजेडीज जातल्योच, पण प्रत्येक अडथळ्याचेर मात करून ज्या देवळाचेर एक खेळगडो मुखार वतलो तेन्नाच ताका यशाची एक गवसणी मेळटली, तो आभाळाक मारतलो। आणि त्याच प्रमाणे एक ल्हानशें उदाहरण, म्हजे कडेन कांय ना अशें म्हणपाक आज गोंयकारांचेर पाळी केन्नाच येवपाना। फुटबॉल नवीन ना, हांव जस्ट कळपा खातीर म्हणून सांगता, देशात सगळ्यात पयली इंटरनॅशनल मॅच गोंयांत जाल्ली 1923 ब्रिटीश वर्सीस पोर्तुगाल। 1923 गोंय होस्ट करपी फुटबॉल आसा। आणि म्हणून तर गेली कितलीशींच वर्सां फुटबॉल म्हटलो काय गोंयांतलो गांवागांवांतलो तरणाटो, चलो आसूं किंवा चली आसूं, ते फुटबॉल खेळपाक सातत्यात फुडें आसता। आणि म्हणून जेन्ना फिफा अंडर 17 ऑर्गनायज करपाचें जालें तेन्ना ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्या लिडरशिपीच्या सकयल अनुरागजी ठाकूर हाका सगळ्यात पयली याद आयली ती गोंयाची आयली। आणि निश्चित रित्या गोंयांत ही आमकां होस्ट करपा खातीर मेळ्ळें, हें आमचें भाग्य आसा। आणि ताची तयारी बी पुराय फातोर्ड्याच्या नेहरू स्टेडियमाचेर फाल्यांच्यान सुरू जावपी मॅचीस ह्यो पळोवपा खातीर समेस्त गोंयकारांक हांव सगळ्यांक निमंत्रण दिता। सगळ्यांनी फाल्यांच्यान 11 तारखेच्यान 30 तारीख पर्यंत जावपी 16 मॅची पळोवपाक तुमी सगळे जाण हजर आसतले।